उदकाची कटकट नित्याची झाल्या. 17 खेप सांगूनय येई कांयच हालचाल करिना. पाणी संपलं काय 10 दिवसांनी येऊन सांगायचं पडलं तिला काय त्यात परत 2 दिवसांनी सांगतो घालतो फोन केला उठली नाही येऊन हळू होतं पाणी संपलं आमचं पाणी टँकर झालं 15 कसं ऐकणार ना. कंट्रोल ना ऑपरेटर टायमान नसता. ऑपरेटर खुद कंप्लेन करता की आपणा बिल पास करिना सामान दिना आज मोटर मोडला फाल्या मोटर मोडला. 26 तारखेच्या महिन्याच्या 1 तारखेक थंयच्यान आमी तांकां कॉन्टॅक्ट पर डे एक तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांकां सांगता की उदक ना टाकयेन कितले पडल्या आणि टँकर केन्ना पावल्या पर डे तांकां इन्फॉर्मेशन दिता तरी तेंची कांयच हालचाल ना. उदकाच्या प्लांटावेलो स्टाफूच गुड्डुलासांवां करतात म्हूण दुबाव. लोकांक 24 वरांनी नित्याक 24 मिनटां तरी उदक आयल्यार पुरो जाला. सादी तांकां ग्लॅनिंग घालपाक तेंचे कडेन कापासात ना. ग्लॅनिंग घालपाक जे मटेरियल जाय न्हू ते सुद्दां अवेलेबल करिनात. सगळे ऑल लिकेज जातात वेस्टेज ऑफ वॉटर जाता. सगळी सर्वीस नाल्यार कोणाचें लक्ष ना. स्टाफ जो आसा पळय न्हू गांवांतलो स्टाफ आसा जे ऑल बी ओपन करतात ते आपणाक जाय तशें पार्शालिटी करतात. सो वॉटर शॉर्टेज जर आसल्यार आमी समजा शकता. जर पेडणे तालुक्यान उदक ना आमी समजा शकता पूण सगळी कडेन उदक आसा फक्त तुये गांवान उदक ना. आतां मिनिस्टर म्हणटा की 24 वरां उदक दिता. आमी म्हणटा 24 वरां नाका आमकां 24 मिनटां तरी दिया. 24 मिनटां सुद्दां उदक मेळना. त्यासाठी पाणी सोडतं आमचा बंद केला. आमचा 4 महिने झाले. घेरावा सरशी येईच्या तोंडाक उतर फुटता तितलेंच. आम्ही गोवा तेकडे असा टाकी डेली भरून देतो आणि गावात मागीर सप्लाय करतात. सगळी टाकी फुटल्या. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर.